करसवाडो म्हापशा गाडी आणि कंटेनरामध्ये आयज फातोडेर अपघात जावन 7 जाण जखमी जाल्यात। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात तुमकां सगळ्यांक येवकार। करसवाडो म्हापशेच्या महामार्गार पार्क केल्ल्या कंटेनराक गाडयेन धपको दिल्ल्यान सातारा महाराष्ट्रातले 7 पर्यटक जखमी जाले। हातूंत गंभीर जखमी जाल्ल्या तिगांचेर गोमेकोत सध्या उपचार चालू आसात। अपघाता उपरांत कंटेनर ड्रायव्हर कंटेनर घेवन पळ काडिल्ल्यान ताचो सोद पुलीस घेतात। जखमी जाल्ल्यांमदीं गणपत काशीत, सचिन फाळके, उदय भोसले, प्रमोद झंझने, धर्मेंद्र फाळके, प्रमोद जाधव आणि शंकर आराटे हांचो आस्पाव आसा। हातूंतले गणपत, सचिन आणि उदय हे गंभीर जखमी आसात। तांचेर बांबोळे उपचार सुरू आसात। हेरांचेर उपचार करून डिस्चार्ज दिला। हे विशीं चड म्हायती प्रमाण हो अपघात आयज मंगळारा फातोडे 5:30 वरांचेर घडलो। MH05 CM 4914 नंबराची अर्टिका गाडी घेवन हे इश्ट गोंयचे बोर्डेर येताले। गाडी बांदेकर पेट्रोल पंप लागसारा पावताच ड्रायव्हर शंकर आराटे हांकां महामार्गार पार्क केल्ल्या कंटेनराचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान गाडयेचो नेटाचो धपको कंटेनराक बसलो। गाडयेंतले 7 इश्ट जखमी जाले। आशी कुशीकच्या लोकांनी घडणुके सुवातेर येवन जखमींक गाडयेंतल्यान भायर काडले। मात गाडयेच्या मुखारच्या भागात आडकल्ल्या दोगांक म्हापशे उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी भायर काडले आनी जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेले। म्हापशेचे पुलीस हवालदार नंदू कुडासकार हांणी वांगड्यां सयत पंचनामो केलो। पुलीस पळून गेल्ल्या कंटेनर ड्रायव्हराचो सोद घेतात। तशेंच ही घडणूक जाल्ले सुवातेर महामार्गाचेरूच व्हडा प्रमाणांत लोक आपली वाहनां पार्क करतात। हाका लागून येरादारीक आडखळ निर्माण जाता। हे विशींचो व्हिडिओ आमच्या सोशल मिडियाचेर अपलोड करून ह्या प्रस्नाचेर आमी उजेड घातिल्लो। मात हाचे उपरांत हांगा फकत म्हापशे ते कोलवाळेचे वटेन नो पार्किंगचो तकटो प्रशासनान लायिल्लो। मात अशें आसून लेगीत हांगा लोक आपली वाहनां पार्क करतात। हाका लागून येरादारीक आडखळ निर्माण जाता आनी अपघात घडटात। हो प्रश्न बेगीन सोडोवपाची गरज आसा। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक आनी एक्साचेर फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।